त्या वेळी जेजू आपल्या शेसा लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात। तवळ ताच्या शेसां मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात, आनी कित्या हांव बापस अशीं वेतां अशें म्हूण हो म्हणटा न्हय। थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें, तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना। आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें, ताचो अर्थ तुमी एकामेका विसरनासात मूं? सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कारून रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो। तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें।